तू हात घाल बरं का तू हात घाल बरं का कोणते होय एवढा रे फेलिक्स तू बाहेर फेलिक्स तू एडी रे टेकले बरं सोड सोड हे टेकलो यो सोड सोड यो चंदन बाबा नाही ती वडे काय म्हणते आज 29 तारखे दनपार आमकां सादारण 14:55 म्हणजे 3 सुमार कॉल आयले भुरगो एक ड्रॉन जाला ड्रॉन जातकच आमी इमिडिएटली आमचो एमर्जन्सी टेंडर टर्न आउट केलो त्या पॉयंटार जर वयता जाल्यार आमकां त्या लोकां कडल्यान अशें आयकून आयलां 3 भुरगे थंय न्हाताले 3 जाण न्हाताले म्हणजे भितरलो जो ड्रॉन जाला पळय तेणी तांकां दोगांयकय रिझीव केलो पळय आनी ह्योच उदकान भितून गेलो इमिडिएटली आमकां थंय आनी भुरगे आशिल्ले व्हडी घेवन तेंच्यांनी आमकां बरें कोऑपरेशन दिलां तेंचो हेल्प घेवन व्हडीन आमी तांकां फिशींग हुकान ताका सर्च करपाचो आमी प्रयत्न केलो तर कांय एक 15-20 मिनटान आमकां तो विक्टीम आमकां मेळ्ळो थंय आमी ताका रिसीव केलो आनी हँड ओवर द म्हापसा पुलीस स्टेशन खंय जाली ही घटना ही आकय चॅकपोस्ट आसा पळय त्याच्या भितरल्यान एक मानशेर म्हणटा त्या मानशेर कडेन ही घटना घडली ओके तुम्ही कोणाक कॉन्टॅक्ट बी केला आनी आमी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आशिल्लें त्याच बरोबर सायड बाय सायड आमी हेडक्वॉर्टराक इन्फॉर्म केलें की आमचो स्पेशल स्विमींग स्क्वॉड आसा पळय तांकां मातशें आमकां हेल्पाक धाडपाचें म्हणून सो हेडक्वॉर्टरान इमिडिएटली तांकां प्रोसीड केलें आमचे कडेन येवपाक ते हे आशिल्ले वाटेक ते पावच्या पयलीं आमकां ती विक्टीम मेळ्ळी ते स्क्वॉड जो आशिल्लो जितेंद्र मयेकर ड्रायव्हर ऑपरेटर फायर फायटर नारायण मोरजकर आनी प्रवीण गांवकर आनी तुमच्या वांगडा कोण आसलेलो म्हाज्या वांगडा फायर फायटर आशिल्ले तो आमचो गिरीश गांवस दुसरो एस पी कारापूरकर आनी व्ही ए केसरकर